नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी धाकल्या इसवणाचें हुमण करूया। इसवण उजरोवन कुडके करून 2-3 वेळा उदकान धुवन घेतला। तातून घालुया चवी पुरते मीठ, मिक्स करून घेवया। नुस्त्याक बरें मीठ लावन घेवया। ही हांवें अर्ध्या नाल्लाची सोय घेतल्या। अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर, अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर, आमटाण घालता वाटपाक, कांदो घालता वाटपाक। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। ही पळयात अशी बारीक वाटून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें कायल तापत दवरल्या। तातून हांव 1 चमचो तेल घालता। तेल तापले तशें तातून कांदो घालुया। हो हांवें 1 कांदो बारीक शिनून घेतला। कांदो बरो तळसून घेवपाक जाय। 2 हरवे मिरसांगो उबे शिनून घालता। वाटून घेतल्या ती मिरसांग घालुया। थोडेशें उदक घालता। उदक घालता आसतना तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे घालात। मिक्स करून घेवया, ढवळून घेवया। आणि आता हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय। हुमणाक बरो खतखतो येवपाक लागला। आता आमी तातून नुस्तें घालुया। तातून घालता चवी पुरते मीठ, मिक्स करून घेता। गॅसाची फ्लेम हांवें लो केल्या। लो फ्लेमीचेर नुस्तें शिजपर्यंत हुमण आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। पळयात हुमणाक बरो खतखतो येवपाक लागला। हुमणांतलें नुस्तें बरें वेवस्थीत शिजलां। गॅस हांव बंद करता। इसवणाचें हुमण तयार आसा, रेडी आसा। खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा। तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात। देव बरें करूं।